25 ऑक्टोबराक जाल्ल्या नगरपालिका वेंचणुके उपरांत बिरेस्तारा नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष पदा खातीर प्रत्येक पालिकेन वेंचणुको जाल्यो। मडगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष पदा खातीर आमदार विजय सरदेसाय आनी आमदार दिगंबर कामतीच्या उमेदवारांचे जैत जाले। बबिता आंगले प्रभुदेसाय हांची नगराध्यक्ष म्हण बिनविरोध निवड जाली जाल्यार उपनगराध्यक्ष पदा खातीर डॉरिस टेक्शेरा हांची बिनविरोध निवड जाल्या। मुरगांव पालिकेच्या नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष पदा खातीर वेंचणुको जाल्यो। नगराध्यक्ष पदा खातीर दीपक नायक हांकां 17-7 अशें मतांनी जैत मेळ्ळें जाल्यार शशिकांत परब हांची उपनगराध्यक्ष पदा खातीर निवड जाली। वाळपय नगरपालिकेचेर काँग्रेसीचे 70 युवा मोर्चाच्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड जाली। नगराध्यक्ष पदा खातीर रोहिदास शिरोडकार हांची जाल्यार शहाजीन शेख हांची बिनविरोध निवड जाल्या। पेडणे नगरपालिकेचेर भाजपा पॅनलाचे नगराध्यक्ष पदा खातीर स्मिता कुडतरकार हांची निवड जाल्या जाल्यार उपनगराध्यक्ष म्हण उपेंद्र देशप्रभू हांची बिनविरोध निवड जाल्या। सांगे नगरपालिकेचेर आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्या पॅनलाचे क्रूज हांची नगराध्यक्ष पदा खातीर जाल्यार अमिता मापारी हांची उपनगराध्यक्ष पदा खातीर निवड जाल्या। म्हापसा नगरपालिकेचेर आमदार फ्रांसिस डिसुजा हांचे भाजपाच्या पॅनलाचे संदीप फळारी हांची नगराध्यक्ष आनी मल्लिन डिसुजा हिची उपनगराध्यक्ष म्हण निवड जाल्या। केपें नगरपालिकेचेर काँग्रेस आमदार बाबू कवळेकार हांच्या पॅनलाचे फिलू डिकॉस्टा हांची नगराध्यक्ष जाल्यार पावलो फर्नांडीस हांची उपनगराध्यक्ष पदा खातीर बिनविरोध निवड जाली। काणकोण नगरपालिकेत जाल्ल्या वेंचणुकेत प्रार्थना गांवकर हांकां नगराध्यक्ष पदा खातीर सर्त फुटली। कुंकळे नगरपालिकेचेर आदले आमदार जोकीम आलेमांव हांच्या पॅनलाचे नगराध्यक्ष पदा खातीर लविता मास्कारेन्हास हांची बिनविरोध निवड जाल्या जाल्यार मारियो मोरायस हांची उपनगराध्यक्ष पदा खातीर निवड जाल्या। कुडचडे नगरपालिकेचेर आमदार निलेश काब्राल हांच्या पॅनलाचे उमेदवार विश्वास सामंत हांची नगराध्यक्ष म्हण जाल्यार प्रज्ञा नायक हिची उपनगराध्यक्ष म्हण बिनविरोध निवड जाल्या। दिवचल नगरपालिकेचेर सतीश गांवकार हांची नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष म्हण बाळू बिर्जे हांची बिनविरोध निवड जाल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।